इनसाइड फोंडा पोल कार्यावळीत तुमका परत एकदा येवकार. भाजपान 2 वॉर्ड जिखले. डॉक्टर केतन भाटीकाराच्या दोळ्यामुखार ताचोच उमेदवार भाजपान गेलो आणि बिनविरोध निवडून आयलो. दुसरे वटेन विश्वनाथ दळवी, जाका अपूर्व दळवी म्हणटात, तोय बी बिनविरोध निवडून आयलो आणि ताच्या विरुद्ध उबो आशिल्लो उमेदवार भाजपाक मेळ्ळो. सो वट्ट भाजपा 2 बाकीचे 0 अशी टॅली आसा. आणि ही बी वेंचणूक जावचे पयलीं. हे वेंचणुकेंत काँग्रेस कितें करता हाचेर सगळ्यांची नदर लागून आशिल्ली. काँग्रेसीन पॅनल घालून ना, पूण 5 वार्डांनी वेगवेगळ्या उमेदवारांक समर्थन दिलां. सध्या काँग्रेसीचे कॅप्टन आसा राजेश वेरेकार. आमचे खुबशे काँग्रेसीचे वर्कर्स वेगळ्या वेगळ्या वार्डांनी कॉन्टेस्ट करता आनी तांकां आमी काँग्रेस पार्टी फूल सपोर्ट करता. सो लायक मायंडेड फोर्सीस एकठांय येवपा खातीर एक मदीं मूव जाल्ली नायक. तुम्ही लायक मायंडेड एकठांय येवन घातला हें काय फक्त काँग्रेस पार्टी? ना 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 लायक मायंडेड बी खंयची पार्टी आमी एकठांय येवना. हे सोल्ली काँग्रेस पार्टी, इंडिपेंडंटली काँग्रेस पार्टीन सपोर्ट केला. आपल्या पक्षान नवीन उमेदवारांक तेंको दिला आनी फोंड्या खातीर नवीन दिशा दिवपाची आमची मोख आसा अशें वेरेकार सांगता. आमचे जे आज काँग्रेस सपोर्टर्स रावल्या ते सगळे फ्रेश फेसीस आसा. एकटोय आमी रिपीट केल्लो ना. So you can see that these are new faces for a new Ponda, beginning of a new vision. आज फोंडेचे तुमी वेगळे वेगळे प्रश्न पळयतात. गेल्या 15 वर्सां त्यो समस्या तश्योच उरिल्ली आसा. प्रामुख्यान घेत जाल्यार फोंडेच्यान आतां तुमी ट्रॅवल केलां आसतलें आनी फोंड्यान खूब फावट आयले आसतले. तुमकां पळयतलें की पार्किंगाची समस्या ही खूब वर्सां जाली तशीच पडून आसा. म्हाका याद येता की 2012 एक बरो एम्बिशियस प्रोजेक्ट एनावन्स जाल्लो की फोंड्याक 100 crores ट्रॅफिक मॅनेजमेंट प्लॅन दिता म्हणून. वेन BJP आनी MGP अलायन्स गव्हर्मेंट जेन्ना आशिल्लें तेन्ना 100 crores एक ट्रॅफिक मॅनेजमेंट प्लॅन करता. पूण तो गेली आतां 2012 ते 2022 गेले, 10 वर्सां जालीं. तो ताजेर कांयच आजून कार्यवाही जाल्ली ना. आजून तो लॉन्चूच जावना प्रोजेक्ट. 10 वर्सां जालीं, फक्त एनावन्स जालो. काँग्रेसीन फाटले वेंचणुकेंत 3 जाण वेंचून आयिल्ले. हे फावटी पळोवया पांचांतले कितले जाण येतात ते. तुमी पळयतात गोवा न्यूज.